नमस्कार. दोनपारच्या खबरांत साहिल नारोलकरांचो येवकार. खबरो विस्तारान. धार्मिक भावना दुखयल्या खातीर साहित्यीक आणि उद्देजक दत्ता नायका आड काणकोण पुलिसेन FIR नोंद केल्या. भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 199 खाला ही FIR नोंद जाल्या. काणकोण, मडगांव, पणजे, दिवचले पुलिशेंत लोकांनी दत्ता नायका आड कागाळी केल्यात. गोंय प्रदेश BJP अध्यक्षा खातीर 7 नांवां शॉर्टलिस्ट जाल्यात. प्रदेशाध्यक्ष तानावडे मिडिया कडेन उलयलो. दामू नाईक, दिलीप परुळेकार, दयानंद सोपटे, दयानंद मांद्रेकार, बाबू कवळेकार, नरेंद्र सावयकार, गोविंद पर्वतकाराचे नांव आसा. BJPचो राष्ट्रीय सरचिटणीस अरुण सिंगान दर एका बरोबर चर्चा केली. जिल्लो अध्यक्षाची नेमणूक 11 जानेराक. कोर कमिटीची बसका. 7 नांवां जी आसात तेजे भितर नरेंद्र सावयकार आसात, दामू नायक आसात, बाबू कवळेकार आसात, आमचे दयानंद मांद्रेकार आदले मंत्री आसात, दिलीप परुळेकर आसा, आमचे बाबू कवळेकर आसा, दयानंद सोपटे आसा आनी गोविंद पर्वतकार आसा. अशें त्या मिटिंगेन फक्त ती कशें जाता ती नांवाची चर्चा तशी जायना, कारण आमी सगळे कोर टिमींतले ताचे भितर आमी कितें कितें प्रोसिजरान धाडल्या ती तांकां सांगिल्ल्या, तांकां ते सगळें खबर न्ही लिस्ट. तर आज बेजिकली ते कितें जालें, कारण ते आयले कित्याक की एखाद्या मंडळा भितर कॉन्सेन्सस जावना जाल्यार ते आफोवन उलोवप, पण आमी तें काम केल्या मुळे तेंचें काम सोंपें जालें. सुत्रां सांगता ते प्रमाण प्रत्येक उमेदवारा वांगडा आज चर्चा जाली. केंद्रीय भाजप सरचिटणीस अरुण सिंगान दर एका वांगडा चर्चा केली. मात तो म्हणटा संघटनात्मक चर्चा. संगठन की चर्चा हो रही है. बूथ अभी हमारे मंडल अध्यक्ष जो नए बने हैं उसके बारे में और संगठन को मजबूत कैसे किया जाए ये सब चर्चा है. जिल्लो भाजप अध्यक्ष 11 जानेराक जाहीर करता तानावडे उलयलो. आनी येणाऱ्या दिसांनी आमकां ज्यो 2 निवडणुका आमच्यो घेवंक जाय त्यो उत्तर गोवा आनी दक्षिण गोवा, आनी ताका लागून आमी उत्तर गोवा आनी दक्षिण गोवा ह्या दोनूय मतदारसंघाचें नॉमिनेशन हें 10 जानेवारीक जातलें आनी 11 जानेवारीक आमचे उत्तर गोंयची निवडणुकीचो रिजल्ट डिक्लेअर जातलो अध्यक्षाचो, आनी त्या दिसूच 11 तारखेर दक्षिण गोंयचो सांजचो 4 वरांचेर मडगांव कार्यालयात जातलो. नुव्हे बाणावले मतदारसंघात सगळ्यात उणी भाजपाची मेंबरशीप. बाणावली आनी नुवें जें आसा, आमचो मंत्री जरी थंय आसलो तरी पण आमी थंय 50% करपाक शकले आनी थंय वी हॅव टू नॉमिनेट. थंय 50% जालें ना. वी हॅव टू एक्सेप्ट इट. मिनिस्टर आसूनय जावना. तुका कितें म्हण सांगू कारण तातूंत कितें आसा की ऑर्गनायझेशनली जें जावं जाय तें जावना. त्यात वी हॅव टू एक्सेप्ट. तो आमदार अजून तुमच्या सिस्टमात बसोना. आय डोंट नो सिस्टमान बसूंक ना की ताका ते लोक येना दॅट आय डोंट नो, बट जावना दॅट इज आय एम द रियलिटी. जावनायच जावना न्ही. नुवें मतदारसंघात आमी बाबा बेजिकली आमदारान जर ठरयलें आपल्या भारतीय जनता पार्टीचेर रावप जाल्यार तेणी हेचेर चिंतन करपाची गरज आसा. येस टू हें न्ही. प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत. ह्युमन मेटानिमो व्हायरस म्हळ्यार HMPV विशीं आमकां चड म्हायती ना. आमी केंद्राच्या दिशानिर्देशनाची वाट पळयतात. ते प्रमाण फुडलीं पावलां उखलतले भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे उलयला. सोमारा कर्नाटकांत 2 आनी गुजरातात एकलो HMPV पॉझिटिव्ह दुयेंती मेळ्ळे म्हूण रिपोर्ट. भारतात ह्युमन मेटापोनिमो व्हायरस म्हळ्यार HMPVचे 3 केसी मेळ्ळ्या. 2 बंगळुरात आनी 1 गुजरातांत. मजगतीं ह्या व्हायरसा विशीं समजून घेवंक आमी गोंयचो भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेक गाठलो. तो म्हणटा अजून केंद्रा कडच्यान कसलेच गायडलायन आयिल्ले ना. गोंयान कितें हे बी हाडटले पूण कितें हे आमी आमच्या सायडीच्यान कितें यूज करूं शकता स्टेट गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचे गायडलाईन येतूनच आम्ही आतां पण स्टेटी कडसून कांय ना. प्रिकॉशन घेवं जाल्यार कांय नाही. प्रिकॉशन कितें घेवपाक जाय लोकांनी बीन गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया असल्या गोष्टीक सगळं गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियातल्यान गायडलाईन करूच करप. सर आयज मिटींग कसली आसा? But sir, government is ready to face such critical issues. आम्ही पयलींच्यान पण नवें कितें आयलें तें आमचे कडेन कांय ना सद्या कांयच करपाक. मजगती HMPV व्हायरस 2001 सावन अस्तित्वात आसा आनी हेर कॉमन फ्लू व्हायरसा भशेनूच देखून लोकांनी भिवपाची गरज ना, दोतोर उत्कर्श बेतोडकरान सांगलें. सगळ्यांक सांगपाक सोदता हांव की जो HMPV जो व्हायरस आसा पळय न्हू, तो एक कॉमन फ्लू व्हायरस आसा. जशें आमी बाकीचे फ्लू जे म्हणटा पळय न्हू, इन्फ्लुएन्झा म्हणटा जेका आमी, सो असले खुबशे तरेचे अशे मायल्ड व्हायरस आसता जेच्या खातीर फ्लू जो आसा सिजन पळय तितून फ्लू केसीस वाडटा. आनी हे जेन्ना फ्लू केसीस वाडटा तितून भितर एक व्हायरस जो आसता तो म्हटल्यार HMPV व्हायरस. आतां हो व्हायरस सगळे बाकीचे रेस्पिरेटरी व्हायरस आसा त्या व्हायरसा सारकोच आसता.
हो जो व्हायरस आसा पळय तो पयलींच फावटी डिस्कवर जालो 2001 आनी तेन्नाच्यान जगभराक खंय खंय ह्यो केसीस मेळत आसता एज अ कॉमन फ्लू. सो आमचे गोंयांत सुद्दां अंडर डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसीस आमचो जो सर्वेलन्स चालू आसा तातूंत आमी इन्फ्लुएन्जा लायक इलनेस आनी सिवियर ज्यो केसीस आसता पळय तेंचो डेटा ऑन अ डेली बेसीस आमी कलेक्ट करता. सो इवन हो जो डेटा आमी पळयलो गोंयांतलो जशें नॅशनल लेवलाचेर जशें म्हटलां पळय तशें गोंयांत सुद्दां जर हो डेटा पळयलो न्हू जाल्यार फाटल्या 3 म्हयन्याचो आमी डेटा चॅक केलो पूण खंयच आमकां इनक्रीज इन केसीस खंयच दिसना. ओके, सो जर तर अश्यो काही केसीस वाडटा अशें दिसले जाल्यार आमी ताबडतोब ताजी डायग्नोसीस करतले. पूण एज ऑफ नाव अशें खंयच गजाल ना की आउटब्रेक ना किंवा अपसर्ज ना किंवा नंबर ऑफ केसीस वाडले अशेंय बीन ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बीजेपीचे 36वी नवे मंडळ अध्यक्ष बिनविडत आयल्यात. कांय कडेन कॅडरांतल्यान कुशीक काडून आयात आमदारांनी आपल्या कार्यकर्त्यांक फुडें काडल्यात. बीजेपीचे कॅडर दुखावल्याची शिनाल. नुवें बीजेपीचो मंत्री आसतनाय मंडळ नेमूंक बीजेपीक जमना. मडकय ना. बाणावले आनी वेळी बीजेपीचे मंडळ ना. पेडण्या मंडळ अध्यक्षा खातीर आमदार प्रवीण आर्लेकरान सुचयिल्लें नांव भायर मारलें. पक्षाच्या सिद्धेश पेडणेकाराक संद दिली. सत्तरीत मंत्री विश्वजीत राणेन वाळपय रामा खरवत आनी पर्या श्रीपाद गावसाक मंडळ अध्यक्षाची जबाबदारी दिल्या. दोगूय केडरांतले न्ही म्हूण चर्चा. मुरगांवां काँग्रेसींतल्यान बीजेपीत आयिल्ल्या संकल्प आमोणकारान आपल्या कार्यकर्त्याक संद दिली. थंयसरूय कॅडर कुशीक उरलो. फोंडे बीजेपीच्या कॅडरांतलो विश्वनाथ दळवीन सुचयिल्ल्या नांवाक फाटीं दवरून मंत्री रवी नायकान आपल्या कार्यकर्त्याक संद दिली. सावड्डे आनी कुडचड्यार मुख्यमंत्र्याक लागीं आशिल्ल्या दोगांची नांवां मुखार येताली. मात दोनूय कडेन आमदार गणेश गांवकर आनी निलेश काब्रालान आपल्याक जाय तांकांच संद दिली. दिवचले आमदार चंद्रकांत शेटयेचो भाव मंडळाचेर आपल्या मनशाक संद दिवपाक फिल्डिंग लायतालो. मात बीजेपीन कॅडरांतल्या मनशाक संद दिली. नुव्या बीजेपीचो मंत्री आसा मात थंय बीजेपीक मंडळ स्थापन करपाक शक्य जालें ना. त्या भायर वेळी बाणावले आनी मडकय तीच परिस्थिती. मडकय मतदारसंघात मगोचो सुदीन सरकारांत मंत्री आसा मात थंय बीजेपीक मंडळ स्थापन करपाक अपेस आयले. शिवोले आमदार डिलायला लोबोन आदलो आमदार दयानंद मांद्रेकाराक बायपास करून आपल्या मनशाक संद दिली. प्रियोळांत मंत्री गोविंद गावडेन ताची कार्यकर्ती अनिशा गावडेक संद दिली. नव्या जाव पोरण्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी आनी मंडळ अध्यक्षांनी वेंचणुकेच्या तयारेक लागचे म्हणून मुख्यमंत्र्याचो संदेश. पक्षाच्या आमदारांनी आनी कार्यकर्त्यांनी कितेंय मतभेद आसल्यार पक्षाक सांगचे. पब्लीक स्टेटमेंट करचे न्ही म्हणून सल्लो. जे कामाची सुरवात ही आयज पासूनच जाल्या, फाल्यां न्ही. म्हणून म्हाका दिसता की फाल्यां हे केन्ना परत येयना. हय, म्हज्या कामाची सुरवात हांव आयच्यानूच करतलो अशा पद्दतीन जर सुरवात केली जाल्यार आमकां खूब बरे रिजल्ट हे 2027च्या निवडणुकेक मेळटले. बरे आसत वायट आसत आमी सगळ्या जाणांनी भायर उलोवच्या पेक्षा आमी सगळ्या जाणांनी ते पार्टी कडेन उलोवचे. आमकां बरेचशे फावटी आमकां ज्यो गजाली सांगन दिसता त्यो पार्टीक सांगच्यो. आयचे जनरल सेक्रेटरी अध्यक्ष हांव जेका कोणाक सांगन दिसता ताका सांगच्यो. म्हणजे जेणे करून आमकां पार्टी ग्रो करपाक डे बाय डे बरें पडटलें. प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत. काँग्रेसीच्या गिरीशाचे 8 फुटीर आमदारा आड सभापतीन दिल्ल्या निर्णयाक हायकोर्टान आव्हान. काँग्रेसीकडच्यान बीजेपीत गेल्ल्या 8 आमदारांक अपात्र थारावचे म्हूण गिरीशान सभापती मुखार याचिका घाल्ली. सभापतीन ती भायर मारिल्ली. सुप्रीम कोर्टात गिरीशाक हायकोर्टात वच म्हूण सांगिल्लो. हायकोर्टान 15 जानेवारीक ही केस येता. Congress leader Girish Chorankar has filed petition before the High Court challenging the order of the Speaker of Goa Legislative Assembly dismissing his application to disqualify G8 MLAs. Earlier, Girish Chorankar had filed the petition before the Supreme Court with same pleadings, but the Supreme Court directed Girish to approach High Court, and following the direction of the Supreme Court, Girish Chorankar has filed petition before the High Court. On Monday, counsel for Girish Chorankar mentioned the matter before the division bench of the High Court, pleading for the early listing of the matter, and the court has decided to take up this matter on 15th January. Mukesh Kumar for Prudent. म्हापसा बस स्टँड आणि मार्केटात शिंदळकी ही नवी दाद न्ही हे विशयी पुलीस आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कानार घाला अर्ज संस्थेचो संचालक अरुण पांडे सांगता. ह्या चलयां खातीर रिहॅबिलिटेशन युनिट घालचें
रोजगार तयार करचो, तांचे कडेन दोळो दवरपी दादल्यांचेर एक्शन घेवची जाल्यारूच खंय तरी धंदो कंट्रोल जावं येता म्हूण अर्ज संस्थेचो संचालक उलयलो. अर्ज फाटलीं 24 वर्सां गोंयांत चलपी ह्युमन ट्रॅफिकिंगा आड वावर करता. शिंदळकी वेवसायांत आशिल्ल्या चलयांक भायर काडपाचे आसले जाल्यार तांच्या उदरनिर्वाहा खातीर सोय करची पडटली. संचालक अरुण पांडे उलयलो. वास्कोत जशें आमी टिश्यू पेपर, टॉयलेट पेपर करपाचें युनीट घातलां तशेंच थिये सुद्दां घातलां म्हूण पांडे सांगता. This is not something new. We have found that many of these girls, they come from low socio-economic background, and a lot of these girls are being trafficked from different red light areas of different parts of India. Yes, these girls are from poor background and they are engaged in commercial sexual activity, but we do see that there appears to be an organized network of pimps who are engaged in their soliciting, and in an organized manner they are soliciting clients, and these clients are being taken to close by hotels and lodges. This we have been seeing for long, and as I said that we have been in discussion with police, district administration. In fact, we have gone and met the local MLA also to discuss this issue, and we had proposed for setting up a wish unit, a rehabilitation unit, so that these girls who are being exploited at bus stand and market, they can be provided livelihood. We have been working in Goa since last 25 years on the issue of sex trafficking, and we have believed that providing livelihood would enable these girls from exiting from commercial sexual exploitation. Now we are in Vasco, we are making tissue paper, toilet roll and paper bags. Same unit we have extended now to Tivim Industrial Estate for these girls who are presently being exploited at commercial sexual activity at Mapsa bus stand. But we believe that these girls will not be able to join till and until actions are taken against those who in organized manner are exploiting them. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक आनी ओमकार फळारी. स्मार्ट पणजे आणीक एक गांजाचें रोप शीतल हॉटेल ते मधुबन जंक्शन रस्त्यार एके बिल्डिंगे मुखार गांजाचें दुसरें रोप मेळ्ळें. शेनवारा सांतिनीच मोलो लागसार एक रोप मेळिल्लें. एएनसीन तें ताब्यात घेतिल्लें. आतां दुसरें रोप मेळ्ळे उपरांत स्मार्ट सिटींत चर्चा जाल्या. हे विशीं रोप एएनसी पुलिसांनी काडून व्हेलें. रोपाची फॉरेन्सीक टेस्ट जातली. सध्या सांतिनीज जंय सिमेट्री आसा थंयसर आमी आसा, आनी हांगासर पळोवंक शकता हे स्मार्ट सिटीचे जे हांगासर ते लोक गार्डनिंग करता रस्त्या सायडीक, सेम हे तशेंच गार्डन जशें सांतिनीज मॉला कडेन आशिल्ले थंयसर जो कॅनबीज आशिल्लो, जे गांजाचे प्लांट आशिल्ले ते जाल्ले. हांगासरूय आमी पळोवपाक शकता की हांगासरूय ते धाकटेशे आतांच ते वयर येवपाक लागला. पूण ही चिंतपा सारकी गजाल आसा की अशा तरेन हे जे सगळे कडेन स्मार्ट सिटीची ही जी अशी तरेन जी झाडां लायल्या तितून ही कशी मेळटा, ही आतां चुकून जाल्यात काय कोणे मुद्दाम अशी खंय खंय एक लायला, हो एक व्हडलो प्रश्न पडटा. पयर जेन्ना आमी ते लोकां मुखार हाडले तशेंच आमी जे एएनसी आशिल्ले तांकांय इन्फॉर्म केलें की अशा तरेचे जे कॅनबीज आसा, जे गांजाचे झाड आसा ते सांतिनीज मॉला कडेन आसा. हो आतां दुसरो इन्सिडन्स हांगासर लागींच रोखडेच 2 दिसान कोणे तरी हे पळयलें आनी तांच्यांनी हांगासर आमकां म्हायती दिली की हांगासर अशा तरेचे जे कॅनबीज आसा ते हांगासर ग्रो जाला. अशा तरेची जी खंय खंय झाडां लायल्या त्या झाडां मदीं अशे तरेन जर अशी कॅनबीज लायिल्ली आसा जाल्यार तेजेय म्हाका दिसता हांगासर शोध घेवपाची गरज आसा. ते लोकांनी इवन जशे आमी म्हणटा की जे बरे सिटीजन आसता जेंकां समाजाचे पडून गेल्ले आसता ते अशा तरेन आमकां म्हायती दिता. जेन्ना आमी रिपोर्ट केलो तशेंच म्हणलें की अशा तरेचे झाड तांकां कळ्ळें की बाबा हो कॅनबीस, हो गांजाचें झाड. तशेंच लोकांनी आमकां ती म्हायती केली आनी हो रिपोर्ट आमी तुमच्या मुखार येता. आमी एएनसीकूय इन्फॉर्म केला की अशा तरेचे हे दुसरें झाड 2 दिसां भितर हांगासर सांतिनीज हांगासर मेळ्ळा. स्टुडंटा खातीर सांतिनीजच्यान चेतन गांवस वांगडा हांव स्वप्नील दारी. पर्वरी एलिव्हेटेड रस्त्याच्या बांदकामाक लागून जातले प्रदूषणा आड घाले याचिके हायकोर्टान पीडब्ल्यूडीच्या ईक मंगळारा कोर्टान हाजीर रावपाक अर्द दिल्या. एडव्होकेट जनरल देविदास पांगम सांगता. प्रदूषण आनी सारके बॅरिकेड्स घालून आशिल्ल्यान येवज करपाक कास्तीक जाता म्हूण याचिकादारान हायकोर्टात नजरेक हाडून दिल्ले.
As far as Porvorim flyover matter is concerned, it came up before the High Court today. There are certain further grievances made by the petitioner in person, like pollution, barricades being not there, and so on and so forth. So the matter has been fixed for tomorrow now again. The government has been directed to put on record some mechanism where people can complain and that complaint can be addressed to. We are supposed to report to the High Court tomorrow as to who will be the person who will be responsible as far as any grievances made by the citizens to be taken care of. Further, the court has told the executive engineer of the PWD, Mr. Jude Carvalho, to remain present in the court because it is found that so many things which were ordered last time were not complied with. Proper precautions are not taken. So therefore, he has been directed to remain personally present in the court tomorrow. Even you have contended that PWD did not do work as per standard. See, what I said to the court was that precautions which were required to be taken in the beginning, before the work started, were not taken. And if that was taken from the beginning, then the situation, the way it is now, it would have been from the beginning. The situation has improved now. After the court took cognizance and several things were implemented at site. If this precaution was taken from the beginning itself, all this pollution, traffic issues would have not arisen at all. That is what I told the court. मडगांव मार्केटांतलो सिवेजीचो इश्यू सोडूंक तिसरो सिवेज प्लांट बांदपाचो आमदार दिगंबराचो प्लॅन. तिसरो प्लांट आयल्यार उपरांत शहरांतले सिवेजीचो इश्यू खंय पुराय सुट्टलो. मडगांव शहरांत एकूण 80 लाख खर्च करून हायड्रंट घातल्यात. दिगंबर उलयलो, उज्याच्यो घडणुको घडल्यार ते आडपा हाडूंक खंय मोठो आदार जातलो. So now all the new pumps have been installed. There is a proposal to put up a new plant, which is at the final stages of approval. They already forwarded the file, which the Chief Minister has agreed to place, install a new treatment plant of different technology, new technology. 20. So that is also going. Plus, in these 3-4 areas, low-lying areas, where there is no sewerage line, for example, Kalpanta, behind Krishnamandi, there are no sewerage lines laid. Then we have this area, Malbad area also there are no sewerage line because there is no place. Houses are close by, like Mada. Now they have done some technology in Mada and Sanjay. Vacuum sewer. Vacuum sewer. Which has proved to be perfect. They have started operating. It's launched. The same party, same contractor was asked to do the survey of Malbad, Kalpanda and Gandhimati. 3 areas. Because there are no line. So they have already submitted a report to the PWD, Sewerage Department, which is under consideration. And very soon they will work out the solution, take steps. So that is done, like Mada and Sanjay. These 3 areas which are at the moment cannot be connected. They will also be connected. बुलेटिन इतल्यारूच सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटले प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.